पळय कितें आहा आतां तो एलिगेशन ते जालें, डिबेटूय मागता तो म्हाज्या कडेन. हांव इतलेंच तुमच्या कडेन सगळ्या प्रेस भावां कडेन मागता की तुमी सगळ्यांनी रामांक सांगचें की तूं एक प्रेस कॉन्फरन्स घे, बरें प्रॉपर हॉलान प्रेस कॉन्फरन्स घे, LED लाय बरो, तेजेर खंयच्या हॉटेलान कितें जालां तेजी व्हिडिओ फुटेज, तेचे वॉयस रिकॉर्डिंग, नाल तेचे आनीक कितें बुकाचेर बरयल्लें एंट्री केल्लें कितें आसा, वॉटेवर कितेंय जावं, तें कितें आहा तें डिस्प्ले कर, लोकां फुड्यान मांड. आनी हांव सगळ्या प्रेसाक मागता तेका 219 मतां एसेंब्लीक पडो, तेका चिरीमिरी तो जावं, पूण तुमी चला. कितें आहा आमचो पंच मेंबर कुर्का 280 मतां घेवन जिखलेलो आहा आनी एसेंब्ली एका 238 250 सकयल मतां पडल्या म्हणून तेका असो निग्लेक्ट करूं नाका तुमी, कित्याक विशय इम्पॉर्टंट आसा, एक्सपोज व्हडलो आसा, एक्सपोजाक तुमी सगळ्यांनी वचपाचें. तुमी आतां तेका सांगा ना, तुमी हॉल बूक करा, कित्याक तेच्या कडेन जायत ना जायत, कित्याक तो डिपेंड आसता दुसरो कोण तरी ती पॉलिटिकल पार्टी जी तेका चलयता ती फायनान्स दिल्या उपरांत हॉल बूक जातलो, नाजाल्यार हॉल बूक जावपाचो ना, नाजाल्यार खंय तरी कुर्काचे जागे जमनी विकून तो पयशे करून हॉल बूक करचो पडटलो. सो यू ऑल बूक दॅट हॉल. स्क्रीन जाय जाल्यार आमी डोनेट करता कोणाकूय सांगून, आनी त्या स्क्रिनीचेर तुमी ते घेया. ते जाल्या उपरांत ते सगळे प्रूफ सगळें आउट जाल्या उपरांत मागीर हांव डिसायड करता की हांवें त्याच्या बरोबर डिबेट करपाची, एलिगेशनाचेर आमी आन्सर करपाचो काय ना. आज व्हडल्यान बोबो मारल्या आझाद मैदानाचेर म्हणून फटींगपण आहा ती सत्य जायना हें लक्षांत दवरपाक जाय. पळय कितें आहा, जेन्ना तो एलिगेशन घालता तेका तो प्रूव करूनी. आमी डिनाय करपाक आमी कोण न्हू. एवरी टायम आमी तुमच्या फुड्यान तेच एक्सप्लेनेशन दिवन आमी वाजेल्ल्या, आनी आमी हे प्रेसा कडल्यान क्वेश्चनूय आमी एक्सपेक्ट करिना, कित्याक एवरी टायम प्रेस कोण तरी थंय बोवो मारता आझाद मैदानाचेर, तुमी आमकां तो क्वेश्चन विचारता बी टीम, तुमी तांकां प्रूफ विचारा. प्रूफ हाडा आनी तुमच्याय कडेन मागता की बी टीमाचे क्वेश्चन आमकां तरी आतां बंद करा, कित्याक अजून मेरेन तुमी आमकां प्रूफ हाडून दिवंक ना आनी तेंच्यांनी तुमच्या कडेन प्रूफ ना. पळय कशें आहा, एवरी टायम आतां एवरी टायम 2 वर्सां जाली बी टीमाचे आमी आन्सर दीत आसा. एवरी सेकंड इंटरव्यू बी टीमाचे आन्सर दिता, एवरी सेकंड प्रेस कॉन्फरन्स. सो एवरी टायम आमी कशें म्हणून आन्सर दिवपाचे, तुमी प्रूफूय हाडिनात न्हू आनी तुमी तांकां प्रूफूय विचारना. हांव कित्याक सांगू तो जेन्ना म्हणटा हांव तेका कित्याक रिप्लाय, तेणे प्रूव करपाचें न्हू, मागीर हांव आन्सर करता न्हू. जाल्यार काय ना ती कोणें जाला ती दाखोवनी न्हू. आमी ना आमी पळय पळय कितें आहा, एवरी सिंगल टायम कोण तरी बी टीम म्हणटा, तुमी आमकां क्वेश्चन करता, आमी तेजो रिप्लाय दिता. एवरी सिंगल टायम सेम आन्सर, एवरी सिंगल टायम आमच्या तोंडांतल्यान तें येता. जाल्यार तो क्वेश्चन विचारून आनी आमी आन्सर करून फायदो कितें आहा, तेजो फायदोच ना न्हू. एक मिनिट हांव ते हेजेर तुमकां करता ब्रीफ करता. आतां पयर म्हाका प्रेसान एकदां विचारलें, हांव जेन्ना एसेंब्लीन आहलो तेन्ना पब्लीक अंडरटेकिंग मिटींग आहली, तेजे नंतर होच क्वेश्चन म्हाका येयल्लो की अशें एलिगेशन जाल्लें आसा म्हणून. हांवें तेन्ना त्याच उतराक सांगलें की तेणें अजून पर्यंत कांयच प्रूफ करूं ना, जावं अजून पर्यंत ताणें कांयच दाखोवंक ना. एवरी नाव एंड देन स्टेटमेंट्स एकूच येता की अशें जालें, हें जालें, तें जालें. बट एलिगेशन जे करता तितून कितें तरी पुरावो आसपाक जाय आनी कितें तरी दाखोवपाक जाय. जेन्ना आमी एलिगेशन करता, जावं आमी कोणाचेर एलिगेशन सांगता, तेन्ना आमी हे डिस्प्ले करता, जावं आमी तुमकां पेपर डॉक्युमेंटेशन दाखयता. अशें न्हू की बाबा बेश्टेच आमी एलिगेशन करतले आनी बेश्टेच आमी सांगतले. आतां कशें जाल्लें आसा, आतां इतलीं वर्सां जाल्या कंटिन्युअसली तेजो एकूच स्टेटमेंट आसता, एवरी नाव एंड देन तेच उलयता. आतां जे उलयता तेजे खंय ना खंय पुरावो आसपाक जाय काय ना, हें खूब गरजेचें आसा. कित्याक पुरावे दाखयनासतना कोण कितलेंय उलोवंक शकता आनी कितलेंय सांगपाकूय शकता. सो हें आयज खरें म्हटल्यार सगळ्यांनी जाणून घेवपाक जाय की ही फोटिंगपणां जी आसा ती फोटिंगपणां ल्हव भायर सरतली. कित्याक प्रत्येकदां एकूच स्टेटमेंट केलो म्हणून जायना, तेजेर कितें तरी दाखोवपाक जाय, प्रूफ दाखोवपाक जाय. बाबा अशें जाल्लें, अशें जाल्लें. बेश्टे तोंडान तो सांगतलो, जावं तो येवन उलयतलो, जावं आनी कोणूय येवन उलयतले, तितून अशें जायना. आनी आरजीपी जे काम करता हे सगळ्यांक खबर आसा, गांवांनी कशें काम करता हे सगळ्यांक खबर आसा. रेव्होल्युशनरी पक्ष
स्थापीत जाल्लो कसल्या कारणाक लागून की गोंय साल्वार करपाक जाय आनी गोंयची जी फुडार आसा तो वांटोवपाक जाय म्हणून. आता तितून रेव्होल्युशनरी एक सायडीन बीजेपी म्हणटाली मदींच की आरजीबी टीम, दुसऱ्या सायडीन काँग्रेसीची म्हणटा आरजीबी टीम, तिसऱ्या सायडीन आप म्हणटा आरजीबी टीम. सो सगळ्याच समाज बी टीम म्हणटा, रुलिंगाचे म्हणटा, ऑपोजिशनाचे म्हणटा. सो हितून कळटा की रेव्होल्युशनरी गोवन सामकी स्ट्रॉंग जाल्ली आसा आनी तांकां आयज खंय ना खंय खटकता की आमचो जो प्लॅटफॉर्म रेव्होल्युशनरी गोवन्सचो रिजनल पार्टी आसा हो एक प्लॅटफॉर्म करता आनी त्या प्लॅटफॉर्माचेर वयर सरता. सो आमी वयर सरले ना तांकां त्रास जातलो. आता अशें तुमकां